सारखे 4 मिटराचो तेमी 1 मीटर सुमार तेमी घेतला फोंडकूल मारपाक आनी तेमी कशें हो रोड इतलो मारला की ही सायड युटिलायज करपाक मेळना. ही सायडीची 1 वे आसा पळय, एक अशी वता आनी एक अशी येता. अशी वतना तूं वता पूण ह्या वाटेन येतना तो कितें करता, ट्रेंड सोडपा खातीर तो भायल्यान काडटा. जेन्ना तूं भायल्यान काडटा पळय एकान तेका एक्सिडेंट जावपाचे चान्सीस आसा. स्पेशली आमच्या स्कुला कडेन आमचे हे ना गॅरेज आसा बॉस्को बिल्डिंगे कडेन, थंय कितें जाता काय म्हणल्यार अशें यू टर्न आसा, तो असो येता तो असो येता आनी तोय असो येता. सो तो एक इशू मेजर इशू जाला. बेसिकली वील गेट प्रिपेर्ड आनी तुमकां जो तेको लागतलो आमचे कडल्यान. वी आर नॉट लायक दिस की तुमचेर प्रेशर घाल, डिपार्टमेंटाचेर प्रेशर घाल, सरकाराचेर प्रेशर. आमकां तें नाका. आमकां कितें जाय सेफ्टी ऑफ दी पीपल. आतां फाल्यां आमी म्हणले हो पॉलिटिकलायज इशू करता म्हळ्यार थंय बीजेपी काँग्रेस सगळे जाण आसात. आमकां तो नाका. आमकां तो इशू कसो आसा, हो इशू सॉर्ट आउट जाल्लो जाय. आमकां तो कोणाकय हे म्हणून ते म्हणून नाका. बट बेसिकली 89 crores जेन्ना आमी मोडटात, स्पेंडींग 89 crores and we are not getting that safety citizens of नावेली, आणि नावेलकारांना ती सेफ्टी मेळना जाल्यार 89 crores म्हणून अशें ना की फक्त ते काम करपा, बट त्या कामाक एक दीस 6 म्हयन्यान जावपा ना. सो तेका लागतले वर्सभर. सो मनसुनाकूय तयारी घेवन बेसिकली मॅक्झिमम न्ही सायबा ड्रेनेज एक फर्स्ट लास्ट सांगता, ड्रेनेज, सायन बोर्ड्स, पावर फ्लक्च्युएशन. आतां आमच्या आख्या मेजोचो स्टार्ट करता गोरक्षवाडीचो जो रस्तो आसा तो अशे ट्रेंचीस जाला की प्रॉब्लम ना की हे जाला म्हणून कितें अंडरग्राउंड केबलिंग केला म्हणून आमकां डेव्हलपमेंटाचें हें ना. बट आतां कितें जालां तें फोडला पळय ते फोंडकूल फर्स्ट पावसा पडून इतली भितर गेला. सो आतां नेक्स्ट पावसाक ती इतली आतां चालू जातलो. सो हांव कितें म्हणटा, इट इज नॉट पॉसिबल टू डू हॉट मिक्सिंग नाव. एटलीस्ट नाव हें आमकां क्लियर आसा की 7 दिसान आनी ते तुमचेरूय प्रेशर घालून फायदो ना की ते जातले ते इनकम्प्लीट वर्क जातले. सो आतां पयर आमी गेल्ले ना गांवान आमकां सरपंचाक आनी म्हाका आमी बेश्टे भोंवताले आनी वाचयल्ले आशिल्ले तेंच्या गांवांत तेंचे फ्रादले नावेली सायडीन. सो आतां आमचे तर सारकें पयलींचो इशू असो की आतां ती ड्रेनेजी सरपंचान आमचे माती काडून निवळ केल्ले. आतां कितें जालां ते ट्रेंचीस मारून ती माती काडला आनी परत ड्रेनेजीन घातला. आनी पंचायतीचो फंड एकूचदां मेळटा, 2दां मेळना. सो एकदां ड्रेनेज उस्पिली परत तेमी माती घातली, आतां ती परत उस्पिवपाक पयशे आसपाना कित्याक आमकां तो बजेट आसता एक्सपेन्सीव. सो एक फर्स्ट गजाल म्हणटा ती आमकां ते पर्मनंट सोल्युशन कितें आसा तेजेर पर्मनंट सोल्युशन आतां जावपा ना. कित्याक काय म्हळ्यार पावसा खातीर. बट थंय कितें जाता सायन बोर्ड्स ना. मेन म्हणटा ते की बाबा ब्लिंक लायट्स, सायन बोर्ड्स, आनी मॅक्झिमम कडेन ते आसा न्ही स्ट्रीट लायट्स थोडे कडेन चलता आनी थोडे कडेन चलना त्या ट्रेंचीसा कडेन. सो कितें जातलें खुबशे अशे एक्सिडेंट जावपाचे चान्सीस खूब आसा. आनी दुसरी गजाल म्हणटा ती पावर फ्लक्च्युएशन. आमचे थंय म्हाजे वॉर्डान म्हळ्यार जो आमचो सरपंच रिप्रेझेंट करता आमचो वॉर्ड, थंय कितें जालां काय म्हळ्यार मॅक्झिमम 6 जाली पावर फ्लक्च्युएशन चालू. तुज्या वॉर्डान आसा दिसता कॉमन सांगता ताका आनी सो एटलिस्ट हांव पंच आनी हेजे कोण कॉन्ट्रेक्टर पळय तांकां घेवन एकदां फूल गटर क्लीन करून घे. आनी म्हाका कितें जाय गटर क्लीन केल्यार म्हाका मातशें एक जागो दवरपाक माती दवरपाक दिल्यार पुरो. तीच माती म्हाका परत इतलें जातलें. That is the main problem. ते ड्रेन साफ करता न्हू पूण सायडीन वता आनी ते कावणूच कावना. समजना कितें आमी जी माती काडटा पळय आमकां एक जागो मेळ्ळो दवरपाक बरो. इतली भितर मारला ती माती समज दवरली थोडे दिसान तेन्ना परत एक आमकां थंय म्हाका कॉमन एक जागो येयलो दाखयलो. हांव कितें करता ट्रॅक्टर सगळी माती काडटा, माती काडून एक जाग्याचेर व्हरून दवरता. थोडे दिसान एक 5 दिसान तर म्हयन्यान जर परत सकयल केलो सेम एके युटिलायज जाता. So जेन्ना आमी ही कडेन he has assured us a support that he will get the work done by Wednesday. एक लायन अंडरग्राउंड केबलाची चार्ज जातली, हेतून कांय दुबाव ना. and whatever support we want to assure that we will give it to the department in whichever way we can. अजून रोड डिगिंग चलता नावेली? हय नावेली फ्रादिल्यान चलता. रोड डिगिंग चलता. आतां म्हणटा काय जाय म्हूण आमची गांवची एक भयण म्हणपा लागली म्हाका हुंचो करता ते कोता आतां पास पडटलो सगळी ती माती व्हडली ती आसतली आनी आमकां पासार जावपाक मेळना. आनी पावसान म्हणटा ते तांबडी माती काडटी स्लीप जाता आनी हाल्यां पड जाल्यार आमकां घरान ना. आतां कलेक्टरान ऑर्डर काडला न्हू आफ्टर 15 मे ऑर्डर काडल्या पूण हांव कितें म्हणटालें हें काम आज कोताय तें पावस गेलो ते भाशेन पावस गेलो न्हू तेन्ना कमी जाताय. आज थोडो 8 दिसान जाता तेन्ना तुमी बरें कित्याक तेन्ना ती जमीन भरोनूय येता माती वचून भरोनूय येता. हो टायम आतां आमकां लोकांक हो त्रास. हांव कितें म्हणटा एक फॉल्ट जाल्यार म्हाका गाडयेचो तो प्रॉब्लम ना पूण मनीस फॉल्ट जाल्यार आत्महत्या जाल्यार आजकाल आदरा कोण पावना. सरकारान 89 क्रोजाचो प्रोजेक्ट पास केला अंडरग्राउंड केबलिंगाचो. ही एक बरी गजाल डेव्हलपमेंटल वर्क नो डाऊट इन दॅट. बट 89 crores जशें स्पेंड केला
थंय रोड डिगींग आसा, थंय वेगवेगळी केबलिंग इश्यूज आसा, सगळें बरें आसा. बट आयज जे रोड डिगींग स्टार्ट केला ते पयल्या पावसान भितर गेल्ले आसा. आनी रोड डिगींग जेन्ना केला तेन्ना सेक्युरिटी ना, सायन बोर्ड्स ना, किंवा ताका प्रिकॉशन्सूय ना. सो मेजर इश्यू आशिल्लो तो अंडरग्राउंड केबलिंगा खातीर खुबशे एक्सिडेंट जाला आनी खुबशे एक्सिडेंट जावपाचे चान्सीस आसा. कित्याक काय म्हणल्यार जे थोड्या रस्त्यांनी लायटी आसा, स्ट्रीट लायट, थोड्या रस्त्यांनी स्ट्रीट लायट्स ना, आनी थोड्या रस्त्यांनी स्ट्रीट लायट आसून चलय बी ना. सो जेन्ना एक 4 मिटराचो किंवा 3 मिटराचो रोड आसता तो फोडला, सो तो 1.5 मिटर तसोच उरता. मागीर 2 मिटराच्या रस्त्यार येवपाची आनी वचपाची वाट आसता. खुबशी नावेलीच्या वाठारांत स्कुलां आसा, खुबशे कडेन प्रायमरी स्कुलां आसा, देवळां आसा, चर्ची आसा, खुबशे अशें आसा. ज्या कारणान जेन्ना मिसाक वता किंवा नमाजाक वता किंवा देवळान वता किंवा स्कुलान भुरग्यांक पावोवपा तेन्ना हो इश्यू जातलो. ते सांगपाक आयला. कित्याक काय म्हणल्यार रातचोच इश्यू जावपा ना, सकाळचो इश्यू जातलो. कित्याक ते ट्रेंचीस जशे भितर गेला ते खूब कडेन एक 0.5 मिटर्स भितर गेला, 0.3 मिटर्स भितर गेला, थोडे कडेन सारकेच भितर गेल्ले आसा. सो जेन्ना ते उदक भरतले ते सकाळचो एक्सिडेंट जावपा चान्सीस आसतलो. कित्याक लोकांक कळपाना ते भितर गेला की वयल्या वयर आसा ते. जेन्ना तो वयल्यान वतलो तो पडलो, जशें मातलेदार म्हणल्यार अशें गाडी रिपेर जावपाक शकता पूण मनीस पडलो तेजी हाडां आनी ते मोडटा ते रिपेर जावपाक शकना. सो हो एक पयलो गजाल आशिल्लो. आनी दुसरी गजाल आसा की पावर फ्लक्च्युएशन. फूल नावेली वाठारान आफ्टर 6 जाली तेन्ना पावर फ्लक्च्युएशन एट हाय रेट जाता. कित्याक काय म्हणल्यार जेन्ना 6 जाली घरातली सगळी लायटी ऑन करून एक लायट ऑन करपाक किंवा एक फॅन ऑन करपाक किंवा एक AC ऑन करपाची परिस्थिती आसता. सो पावर फ्लक्च्युएशनाचे तेय उलोवपा आयिल्ले, अंडरग्राउंड केबलिंगाचेय उलोवपा आयिल्ले. डेव्हलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ डिझास्टर टू द सिटीजन्स आनी नावेलकार जावपा येना. आमी कोणाक क्रिटिसायज करना, बट आमी कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन मागता की हो इशू बेगींतलो बेगीन सॉल्व जावपा जाय. आनी दुसरी गजाल म्हणटा ती पंचायती लेवलार ड्रेनेजीस निवळ जाल्ल्यो आशिल्ल्यो. ड्रेनेजी खूब कडेन निवळ गेला पूण अंडरग्राउंड केबलिंग जाल्ल्या कारणान ती माती तेमी ड्रेनेजीन घातला. सो पंचायत ते ऑडिटा प्रमाणे एकूचदा फंड दिता, दोनदा फंड दिना. सो आतां परत तेमी जी पॅक भितर ड्रेनेज पॅक केला ती परत काडपाक पयशे कोण दितलो? फक्त खंय आमचे केबल जे उरलेले किंवा भायर काडून क्लियर करपाक तितलो पोर्शन क्लियर करून आमी बंद करपाचें. सध्या नो स्पेशल रोड कटिंग बी कांयच ना. एज पर कलेक्टर ऑर्डर 15 तारखेच्यान खंयच ना. फक्त कितें जे बिल्डिंगेचे भितरले केबल, इंटरनल केबल आशिल्ले ते केबल्स आमी घालता आनी जे केबल रस्त्याचेर थोडोसो पोर्शन उरिल्लो तो आमी रस्त्या भायर काडून क्लोज करता. आनी दुसरें खंय खणपाक आमी काय हे करना, आमचे काय हे ना, इनिशिएटीव ना. आनी एज पर कलेक्टर ऑर्डर काय ना. ओन्ली जे केबल हाफ रोडाचे आशिल्ले ते आमी भायर काडून क्लोज करता. ते काम आता कितले पर्सेंट जाला? म्हणजे काम नियरली आता 60% जाला. मांडपा, नावेली ना, मांडपा पार्ट ऑफ नावेली, MES एरिया आनी दावोळी एरिया अराउंड 80% काम जाला. खंय खंय आमकां PWD परमिशन दिल्ले डिगी खातीर ते आमी कंप्लीट करून जाला. आता तेजे नंतर आमी आता एका इलेक्ट्रिकल इन्स्पेक्टर पेपर घातलेले आहा. सो ते पेपर जाले तशें आमी चार्जींग करतले. मोस्ट ऑफली आमी प्लॅन करता की पावस जावचे पयले तांकां रिलीफ मेळटले. सो जे जाग्यार आमी केल्ले आहा ते ताका चार्ज केले जाल्यार तांकां ह्या पावसाळ्यान तरी रिलीफ मेळटलो. आज सिद्धेश भगत वायस प्रेसिडेंट, नॅशनल वायस प्रेसिडेंट आप पुण्याचो एक हे घेवन येयल्लो, डेलिगेशन घेवन येयल्लो आनी एक तुमी मेमोरंडम दिला की नावेली जे अंडरग्राउंड केबलिंग काम चालू आसा ते काम करता आसतना रूड सेफ्टी आनी पब्लिकाक त्रास जावपा नाका म्हणून तेजेर सुटका काडपा खातीर एक तो डेलिगेशन घेवन आयलो. ते डेलिगेशन प्रमाणे आमकां ताजो फूल सपोर्ट आसा काम करपा खातीर फॉर डेवलपमेंट ऑफ नावेली. जस्ट आतां कितें पावस येवपाचो आसा ताका लागून खंय खंय रस्त्याचेर तेमी खणलेले आहा आनी माती ड्रेनेजान गेल्ली आसा ते अशें कितें आसा जाल्यार ते पावसा पयलीं तांकां ड्रेनाचेर माती काडपाक हेल्प करपाक पंचायतीक. आनी खंय रोड पावसान सकल जालो किंवा सकल जातलो थोडो पावस पडले नंतर, सो तो सकल जालो जाल्यार ताका तो रिस्ट्रिक्शन करपा खातीर आनी नॉर्मल करपा खातीर जेणे काडून कोणी पेडेस्ट्रियन किंवा कोण स्कूटरवाले गाडी चलयता ताका त्रास जावपा ना अशें कितें इश्यूज आसा जाल्यार तो सॉल्व करपा खातीर आयलो. सो हांवें ताका कितें सांगलां की बाय वेडनेसडे ऑर थर्सडे हांव पर्सनली वतलो जेई घेवन थंय मेळपाक आनी हांव पंचायत मेंबर्सांक आपयतलो सो दॅट खंय खंय क्रिटिकल आसा आनी चान्सीस आसा ऑफ एक्सिडेंट आनी कितें प्रॉब्लम जावपाक शकता स्कूटर चलयतल्या, बायक चलयतल्या प्लस कार किंवा पेडेस्ट्रियन, सो थंय तो इश्यू आमी पयलीं क्लियर करया. इलेक्ट्रिसिटी हे लागता न्ही, तुमकां रोड कित्याक ना आमचें कशें जाता तांकां आमची इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान काम जालें की आमी PWD सांगता, PWD रोड डिस्ट्रिब्युशन घेता कळ्ळें न्ही. तांचें कशें आसा तांचें सांगपाचें म्हळ्यार कितें आमी आतां खणलेले आसा सो वी आर ऑल्सो वन ऑफ द पार्टनर्स इन दॅट फॉर डेवलपमेंट. सो ताणें आमकां एक नोटिफिकेशन दिलां आनी एक मेमोरंडम दिला की जाता जाल्यार हेल्प करपाचें, लोकांक त्रास जावपा येना. आनी तांचे सेकेंड एक आशिल्लो इश्यू आशिल्लो की खंय आमी रस्तो खणला केबलिंग करपा खातीर थंय मातशें स्ट्रीट लायटी सारके करपाचें जेणे करून लोकांक कळटलें. आनी समज एक क्रिटिकल आसा किंवा तुमचें खंय करपाचें आसा जाल्यार एक खंय डेंजर बोर्ड
किंवा रोड डायवर्जना खातीर आमचे RTO सॉरी RTO न्ही ट्राफीक पुलिसांच्यान हेल्प घेवचें सो ते आमी सांगला आनी ताका आमी वेनसडे प्रॉमीस केला की वेनसडे आनी थर्सडे 2 दीस आमी मेळून घेवन पंचायती सगळे लोकांक घेवन खंय खंय खड्डे केला किंवा खंय मारला केबलिंग मारला तो आमी तितलो पयलीं ड्रेनेज फर्स्ट आनी मागीर रोड खंय सकयल येयला थंय कशें कॉन्ट्रॅक्टाक हेल्प करून ते रोहतेक प्रॉब्लम सॉल्व करतले इन एडिशन टू दॅट त्या एरियान स्ट्रीट लायट बी कितें इश्यू आसला ते बी आमी क्लियर करतले हे ताका हांवें प्रॉमीस केला ओवरऑल आमकां तर नावेली हेजे पळय मुखार चर्ची मुखार तिने अजून पीडब्ल्यू रोड डिगींग परमिशन दिवना कित्याक रोड अंडर डेव्हलपमेंट आसा आनी थंय आमी सिन्स मॅन्युअल डिगींग करपाक मेळना आमी HDD प्रपोज केला सो तो सँक्शनींग जावन आयले तसो आमी HDD प्रपोज करून तो स्टार्ट करतलो पण आतां पावसाळो स्टार्ट जाल्ल्यान नॉट इन दिस टायम मे बी आफ्टर सप्टेंबर ऑक्टोबर परमिशन दिगींग तर तुम्ही तुमचे कॉन्ट्रॅक्टर आहे न्हू जे रोड डिगींग होते तांकां सांगला बाबा आतां आफ्टर 15 मे रोड डिगींग करपा जायना अशें तुमी ताका नोटीस काड सांगला कित्याक तुमचे कॉन्ट्रॅक्टर जायत पडले आतां पयर चिंचिणी गेले थिंग पाय पडले आफ्टर 15th मे आय कॅन टेल यू बट कशें आसता थोडे 15th मे म्हळ्यार सपोज ना हांव म्हणटा तुवें तुमच्या एरियान बाबा कॉन्ट्रॅक्ट आमच्या एरियान ताका खंयच न्यू रोड डिगींग परमिशन आमी दिवना फक्त 15 तारखेपर्यंत जे रस्त्याचेर केबल आशिल्ले किंवा थोडे उरला आमचे कशें आसता थोडे कडेन केबल जर उरले जाल्यार जॉयंट सुद्दां भायर काडून दवरता जॉयन करपा खातीर ते थिंगा डग करून इमिजिएटली जॉयन मारपाचें पॅक करपाचें तितलेंच कामां सो आतां खंय रोड डिगींग जायना आमी न्यू रोड डिगींग करना खंय आसा किंवा कंप्लिशन करपाचें तोच आमी करतलो थंयचे ते पॅक करतलो न्यू आनी ते रोड आमी करपाक आनी केबल डिगींग करपाक खंयच अलावड ना. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.